वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? ॲक्च्युली चालेल कितें हेच्या पयलीं ब्लॉग स्टार्ट केले. हांवें ते कॅमेरा ऑनच करून हांव बडबडटा पळय जाल्यार रिकॉर्डिंग जावूच ना. ओके, टायम जाला आसा 1:20. आतां जस्ट ब्लॉग स्टार्ट करता. हेजे मातशे स्टडीज घेतालें हांव. सांजचे बी म्हाका टायम मेळना ताका लागून. सो म्हटलें मातशी स्टडीज घेवया. खूब उरला हेजें ताका लागून एक लेसन कंप्लीट केलो हांवें सायन्स. ओके, जस्ट ओरल घेतला. मागीर पळोवया टायम मेळ्यार रायटींग घेवंक जाय हेजें. ओके, सो आयज काल तुका सांगलें हांवें आयज हांव करतलें रोज कुकीज. ओके, क्रिसमस लागीं पावल्लें आसा. कांय तशें करूं ना हांवें. सो म्हटलें आयज रोज कुकीज करया आनी आमकां न्ही रोज कुकीज खूब आवडटा. ओके, ते तुमकां दाखयता मागीर. सो आतां आमकां जेवणाची तयारी करूंक जाय. मम्मीन मशरूम करी केला. आतां हांव पालक करता, पालक भाजी करता. पालक आसलेलें सो म्हटलें तेजें एक करी म्हणजे सुक्का अशी भाजी तुमकां हांव शेअर करता. चपाती करतलें. ओके, बरें आता ट्राय करा तुमी. त्या भाजी वांगडानी चपाती बीन तुमी करूं शकता. खूब बरें लागता. सिंपल आसा, व्हडलेंशें कांय ना. आनी जस्ट हांवें ऑयल लायला तकलेर. मम्मीन मालिश केला. मागीर हांव हेअर वॉश करतलें. ओके, दाखयत तुमकां पालक भाजी करपाक कितें लागतें. पळयात, पालक हांवें जस्ट थोडेशें आसलेले हांवें ते पळय दवरलेले फ्रिजींनी. जस्ट थोडेशें आसलें म्हटल्यार आयज भाजी करया म्हटलें. आनी हांगासर हांवें घेतला ग्रीन पीस. हें न्ही फ्रोजन न्ही आं, जे ग्रीन पीस मेळटा पळय ते हांवें सोलून काडून दवरला फ्रिजीन. ओके, ग्रीन पीस घेतला जस्ट थोडेशेंच तुमकां जाय तितले. 2 चिली हांवें रफली चॉप करून घेतला. गार्लीक घेतला आनी हांगासर 2 टोमॅटो घेतला. ना, 1 टोमॅटो हा मातसो व्हडलो आसलेलो. 1 टोमॅटो घेतला. कांदे हांवें 2 घेतला. आनी हांगासर 1/4 कप बेसन घेतला, चण्याचें पीठ आनी थोडेशें कोथमीर. मसाले बी लागतले आमकां. ओके, ते घेता हांव. मिरची पावडर, हळदी पावडर आनी गरम मसाला आनी कोरिएंडर पावडर इतलेच. ओके, खूब इजी आहे. ओके, करया आमी चला. आनी खूब जाणी म्हाका कमेंट केल्ले की प्रेग्नन्सीन खंय पार्लराक गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना खंय. आतां तुमी म्हाका वच म्हटलां पण आमकां व्हरपाक कोण ना आतां पार्लराक. मम्मी रावला केन्ना काडया आयब्रो. कोण हांगा लागीं ना, तें मातशें वॉकिंग वचूंक जाय. इफ हांव प्रेग्नेंट बीन आसलें न्ही हांव वचून वॉकिंग वचून मम्मी घेवन वचपाचें. अशें कांय ना, तें मातशें वॉकिंग वचूंक जाय. आनी हांगासर एक शॉर्टकट रोड आसलेलो तो आतां बंद केला. थंय आतां कन्स्ट्रक्शन करता. सो हायवेंतल्यान वयचें पडटा. सो आतां पळोवया. म्हाका न्ही बरें थंय वचून न्ही बरें हेड मसाज करूंक जाय ऑयल घालून. कळ्ळें न्ही, तुमी बरें करतात. आयब्रो काडूंक जाय आनी मातशें हेअर ट्रीम करूंक जाय आसलें म्हाका. सो शिव सामको बिजी आहा. पळोवया. सो तुमी म्हाका सांगलें गेल्यार आतां म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना खंय. सो वयतलें हांव दीस पळोवया. क्रिसमस जावन वयतलें काय क्रिसमसाच्या पयलीं वयतलें खबर ना. एक्चुली म्हाका बर्थडे पयलीं वचून आसलेलें पण टायमूच ना. सो पळोवया केन्ना टायम मेळटा वचून येता. ओके चला. ऑयल एक 2 व्हडल्या चमच्यांनी ऑयल घालता. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून जिरा. सो आतां घालता हांव गार्लीक घालता, चिली घालता आनी हांवें हांगासर 2 कांदे चॉप करून घेतला ते घालता. सो आतां न्ही आमकां हें न्ही एक 2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव ग्रीन पीस आनी जस्ट आमकां न्ही 1 मिनटांनी हेका फ्राय करून घेवया. सो आतां घालया आमी टोमॅटो. हांगासर न्ही हांवें 1 टोमॅटो न्ही मातशें व्हडलें आसलेलें आं. 1 टोमॅटो घेतला हांवें. मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी जस्ट थोडेशें घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो टोमॅटो न्ही हांगा मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया मसाले. हांगा घेतला 1/4 टीस्पून टर्मरीक. एक व्हडलो चमचो घेतला हांवें रेड चिली पावडर. हांगासर एक 1/2 टीस्पून घेतला हांवें गरम मसाला आनी एक 1/4 टीस्पून घेतला हांवें कोरिएंडर पावडर. ते घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालया आमी पालक. सो बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव बेसन. बेसन न्ही हांवें हांगासर घेतला 1/4 कप. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव उदक. उदक न्ही हांव 1/4 कपूच घालता आनी जस्ट थोडेशें घालता हांव. सो आनी थोडें घालता. आतां हें न्ही आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ कमी आसल्यार मीठ घालात. ओके, आतां धांपोवन न्ही आमकां एक लो फ्लेमीर लो फ्लेमीर एका 5 मिनटांनी कुक करून घेवया. सो हें पळयात जाल्लें आसा. सो वयर घालता कोथमीर
ट्राय करा तुम्ही हे चपाती वांगडा खूप बरं लागता आणि खूप हेल्दी हे पळय ओके इतलेच ते ड्राय जाता तर पातळ करनाकात हांगासर हे पळय रेडी आसा ट्राय करून म्हाका तुम्ही कमेंट करून सांगात ओके शिव आयला केक जाय खंय ताका न्ही जेवच्या पयलीं केक जाय हाय म्हणटा हाय तुवें खाला मरे जेवच्या टायमार खातलो मागीर जेवचो ना मागीर घे आयज परत हांवें ब्लिंकीट आसून फ्रुट्स ऑर्डर केले शुनात पळय हय काय अशें डॅमेज जावंक ना एक हांवें गवा खालें कट करून बरें आहा आनी कांयच अशें डॅमेज ना पळय तुमकां दिसता आसतलें कांयच डॅमेज ना सो आतां म्हाका पिशें लागला की दिसलें ऑर्डर करपाचें हे काय कोण वाट पळयतलो क्रिसमसाक शॉपिंग करूंक जाय क्रिसमसाक करचो ना बिर्याणी काय करचो ना मंडे तूं फ्री आसल्यार मंडे डेल्फिनो वचूंक जाय म्हाका हांवें ब्लिंकीटांतल्यान ऑर्डर करचें ना ते तो फ्री आसा न्ही ताका लागून मंडे आपण फ्री आहा बाबलो मंडे या मंडे डेल्फिनोजान सगळें कितें जाय पळय कितें वेनसडे क्रिसमस आसा ट्युजडे ना तो शिव बिजी चर्चीत बी तांकां इव्हेंट आसा सो म्हटलें मंडे या सगळें कितें आहा तें रायस बासमती रायस सगळें घेवन येवया ओके सो चला हांव चपाती करता ओके जेयता जेवन मागीर तुमकां हांव सॉरी हें रोज कुकीज हांव शेअर करता ओके चपाती करता ताका वचूंक जाय खंय बेगिना ओके चला मागीर मेळटा सो जेवंक बसला आमी कोशिंबीर पालकचे भाजी केल्ले आनी चपाती आयज चपाती केला पळय ते आसा मल्टीग्रेन आटा पिल्सबरीचे मेळटा मल्टीग्रेन आटा ओके ते बरें फक्त गव्हाचे पिठाचे चपाती खावन न्ही कांय अशें बेनिफिट्स ना हितून न्ही मल्टीग्रेन आटान न्ही ज्वारी आसता मागीर बाजरा आसता नाचणी आसता आनी कितें आसता गे चण्याची दाळू आसता खंय हय सो पिल्सबरीचे न्ही मेळटा बरें मल्टीग्रेन आटा ते एक हांवें 5 किलो हाडून दवरला सो केन्ना केन्ना हे चपाती केन्ना फक्त गव्हाची चपाती अशें करून खाता आमी ओके तशी सांगता तुमकां भाजी खावन बरें आहा भाजी ट्राय करात सामकें हेल्दी तुका बी आवडलें खंय खूब चपाती केला हांवें ते पयलीं करतालें हांव यादूच ना म्हाका ते थोडेशें आसलेलें न्ही बट जेन्ना थोडे पालक बीन आसता पळय तेन्ना हे भाजी करपाचें ओके जेयता आमी जेवन मागीर मेळटा तुमकां ओके मागीर करया आमी रोज कुकीज चला सो आतां हांव आयलें किचनान क्रिसमस स्पेशल रोज कुकीज करपाक ओके सगळें हांवें काडून दवरला सो फटाफट आमी करया रोज कुकीज ओके चला सो हांगासर घेतला बाऊल आतां तातूंत घालता 2 कप मैदा घालता हांव हो 1 कप आणि हो 1 सो हांगासर हांवें 2 कप मैदा घेतला सो आतां घालता हाफ कप रायस फ्लोर तांदळाचें पीठ सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप मैदाक न्ही हाफ कप तांदळाचें पीठ घातला इफ तुमी 4 कप मैदा घेता जाल्यार 1 कप रायस फ्लोर घालात सो आतां घालता हांव हाफ कप शुगर तुमी जाय जाल्यार पावडर शुगर घालपा आता आनी रोज कुकीज न्ही चड स्वीट आसना कळ्ळें न्ही कमी स्वीट आसता सो तुमकां चड स्वीट जाय जाल्यार शुगरची क्वॉन्टिटी तुमी वाडोवंक शकता पण हांव न्ही रोज कुकीज न्ही चड स्वीट करना तें इतलें बरें जायना ओके नेक्स्ट आसा हांवें हांगा रायस फ्लोर घातला रायस फ्लोर घातल्यार न्ही रोज कुकीज न्ही सामके क्रिस्पी जाता ताका लागून रायस फ्लोर घातला हांवें दूध आमकां कितलें लागतलें हें तुमकां मागीर सांगता सो सद्या हांवें 1 कप घेतला पळय हांगासर आनी थोडे थोडे घालून न्ही लम्स बीन जावंक जायना बरें ताका मिक्स करात चडूय पातळ जावंक जायना आनी चडूय थीक जावंक जायना बॅटर सेमी थीक आसूंक जाय ओके दाखयता तुमकां सो पयलीं न्ही हांव जस्ट थोडेशें घालता आनी ताका हांव मिक्स करून घेता सो बरें ताका अशें न्ही मिक्स करून घेयात सगळें वांगडाच दूध घालनाकात इल्लें इल्लें करून ताका मिक्स करून घेयात सो तुमकां हांव मागीर सांगता कितलें म्हाका दूध लागतलें तें सो हें पळयात 1 कप घालून जाल्लें आसा बरें ताका मिक्स करून घेयात तो हें पळयात जाल्लें आसा बॅटर आनी इतलें फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी आसूंक जाय चड थीक ना आनी चडू पातळू न्हय पळयात तुमकां दिसता आसतलें आनी म्हाका आनी हांगा 2.5 कप 2 कप आनी हो हाफ कप म्हाका दूध लागलें इफ तुमकां दूध घालपा नाका त्या जाग्यार कोकोनट मिल्क काडून तुमी ते यूज करूं शकता ओके आनी चड अशें रोज कुकीज न्ही स्वीट करूंक वचनाकात कमी स्वीट करात ओके दूध नाजाल्यार कोकोनट मिल्क खंयचें ऑप्शन आहा तुमकां तुमी घालूं शकता आनी हें पळयात जाल्लें आसा आतां हांवें शुगर घातला न्ही मातशें तें मेल्ट जावंक जाय सो हें न्ही आतां हांव सद्या एक 5 मिनिट्स न्ही हांव सायडीन दवरता म्हणजे कितें आनी फुडलें प्रोसेस आहा पळय तें मागीर करया ओके चला सो हें पळयात हांवें न्ही एक 5 मिनटां दवरलेलें आतां हितून घालया आमी तीळ म्हणजे सिसमी सीड्स वायट आसता आनी ब्लॅक आसता तुमी खंयचेय घालूं शकता म्हाजे वायट आसलेलें एक व्हडलो चमचो घातला हांवें
इफ तुमकां ब्लॅक लायक जाल्यार ब्लॅक तुम्ही घालूं शकता. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आता घालता एक 2-3 ड्रॉप वनिला एसेन्स. वनिला एसेन्स हे घालप हे ऑप्शनल आसा. ओके, असो बरो फ्लेवर येता, वनिलाचो फ्लेवर येता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हे पळयात आमचे रोज कुकीज जे बॅटर आहा पळय रेडी आसा. सो हें आसा रोज कुकीज मोल्ड. हें हांवें न्ही एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें. जेन्ना तुमी मोल्ड ऑर्डर करतले पळय नॉनस्टीक तुमी ऑर्डर करात. ओके, हें नॉनस्टीक न्ही मातशें बरें पडटा, चिकटना हें बॅटर हेका. ओके, चड ना हेका 200 or 300 कितें आहा हेका. हें बरें आहा. हें पळयात एक आमी हाडलेलें स्टील न्ही कितें लोखंडाचें आमी तें ऑर्डर केल्लें फर्स्ट टायम. तें सामकें चिकटता बॅटर सगळें भायरूच येयना रोज कुकीज. सो मागीर हांवें नॉनस्टीक केलें हें बेस्ट. हें पळयात. ओके, आनी रोज कुकीज न्ही अंडा घालून करता, एक घालून करतात आं रोज कुकीजान. सो हांवें केन्ना एक घालूंक ना कित्याक आमगेर खबर आहा मंडे थर्सडे सॅटर्डे खायना नॉनवेज. सो केन्नाच हांव अंडा घालून एक घालून करना हांव. ओके, सो हच करता हांव वेज टायप विदाउट अंडा. ओके, सो तेल दवरला हांवें आनी तेल न्ही चड गरम करून घेनाकात. इफ तें चड गरम जालें न्ही जेन्ना तुमी रोज कुकीज घालतले पळय ते मागीर ब्रावन जातले, रोखडेच करपतले. सो तेल न्ही चड गरम करनाकात, मातशें कमी गरम करात. ओके, जस्ट दवरला हांवें दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात गरम करून घेतला हांवें. चड अशें गरम करून घेवंक ना हांवें ना, मातशें गरम जाल्लें आसा. आनी जेन्ना तुमी तें हें मोल्ड बॅटरान डीप करतले पळय पयलीं ताका तेलान अशें दवरूंक जाय. आनी हें जें मोल्ड आहा पळय हें मोल्ड पयलीं गरम जावंक जाय, जाल्यारूच तें बॅटर मागीर डीप करपाचें, मागीर तें ऑयलान सोडपाचें. इफ तुमी डायरेक्टली तुमी मोल्ड बॅटरान डीप करून केलें न्ही तें मागीर बॅटराक तें कुकीज आहा पळय तें भायर येवचें ना. सो जितले टायम तुमी करतले पळय कुकीज तितले टायम आमकां अशें तें मोल्ड आहा पळय ऑयलान दवरूंक जाय. जस्ट 1-2 सेकंड इतले, चड ना. ओके, सो हें पळयात आतां न्ही हांव ताका बॅटरान डीप करता. सो आतां न्ही ताका हांव बॅटरान डीप करता. चड अशें फूल अशें डीप करनाका, इतलेंच पुरो. ओके, मातशें ताका अशें हालोवन घेया, जें एक्स्ट्रा बॅटर आहा पळय तें सकयल पडटलें. सो आतां घालता हांव तेलान. मातसो टायम लागता ताका आनी आपुणूच तें भायर येतलें आं. हय ताका हें करात. ओके, येस पळय आपुणूच तें भायर सुट्टा. ओके, सो बरें हेका आनी एक लायट ब्रावन जाय सो ताका फ्राय करून घेवंक जाय. चड अशें ब्रावन करनाकात, चड तांबडे अशें रेड करनाकात, तें मागीर पळोवंक बरी दिसना. ओके, भाजून घेता. सो ताका आनी आतां टर्न करून घेता. सो हें पळयात इतलेच ब्रावन आमकां फ्राय करूंक जाय, चड अशें ब्रावन करनाकात. आनी हें पळयात हें जाल्लें आसा, ताका आनी काडून घेता. हें पळय. ओके, सो हें पळयात अशें बरें जाल्लें आसा. सो नेक्स्ट टायम तुमी करतले पळय परत अशेंच आमकां ऑयलान डीप करूंक जाय, 1-2 सेकंड दवरूंक जाय, मागीर बॅटरान डीप करूंक जाय आनी घालूंक जाय. डायरेक्टली बॅटरान घालनाकात, तें मागीर भायर सुटचें ना. ओके, तो हांव करून घेता आनी मागीर डायरेक्टली सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो हांगासर न्ही म्हणजे जाल्लें आसा रोज कुकीज. काल हांवें केल्लेले म्हणजे काल न्ही म्हाका रातची 1 जाली करता म्हटल्यार. हांवें 2 बॅच केले. फर्स्ट तुमकां हांवें तें दाखयल्लें बॅटर पळय तें सोंपलें, मागीर म्हाका दिसलें की कमी जालें कशें. आनी एक सेम तितलेच मेजरमेंटान न्ही आनी एकदां परत केलें. कित्याक आमगेर न्ही रोज कुकीज न्ही सगळ्यांक आवडटा आनी हें करता करता शिव थंय बसून खायत रावलो. बरें तापयलें दवर 4 घाला अजून क्रिसमस लागीं येवना, अजून दोगांना बापू आनी चेडे खायत रावला. हांव हांगा करता हांगासर घाम गळो आनी इमी बरें खातात. हांवें म्हणलें क्रिसमस लागीं येवनी म्हटलें. तो परत केलें हांवें. रातची 1 जाली आमकां. तो शिव टीव्ही पळयतालो आनी आतां स्कूल ना न्ही, तो म्हणटा आयज करया म्हटलें आनी फाल्यां जावचें ना तें. सो दाखयता तुमकां हें पळयात. हो फूल डबो भरलेलो आसा.
हे सगळ्यांक आवडटा न्ही एक खालें न्ही आनी खावंक दिसता हे पळयात थोडे हितून जालें सो हो डबो न्ही फूल भरलेले आसा आनी हे पळय दाखयता तुमकां बरें क्रिस्पी जाला हे पळयात पळय दाखयता तुमकां हे पळय आनी तांदळाचें पीठ बीन घातलें न्ही सामकें क्रिस्पी येता चड शुगर घालूंक ना हांवें चड अशें शुगर म्हणजे स्वीट अशें करूंक ना हांवें सो हें जालें म्हाजें सो हें काल जाल्लें म्हाजें सो व्हिडिओ आतां एंड घेता आनी आयज हांवें हें केलें कॉर्नफ्लेक्स चिवडा कॉर्नफ्लेक्स पावडर म्हणजे कॉर्नफ्लेक्साचे पॅकेट आसलेले हांवें दिवाळी हाडलेले पळय ते आसलेले करपाक यादूच ना तेन्ना हांवें एकूच पॅकेट केल्लेलें हांवें चिवडा सो मम्मी आपलें आयज कर आतां येवपाचें आहा न्ही आमगे आतां कोण कोण आमगे सोयरे बीन येवपाचें आसा सो म्हटलें करया म्हटलें हें पळयात सो आयज केला हांवें कॉर्नफ्लेक्स चिवडा हांवें व्हिडिओ काडूंक ना ऑलरेडी हांवें शेअर केला दिवाळी आयलो हांगासर हुंदीर खावपाक ओके सो करया म्हटलें हे घे हे घे हे घे सगळं उडून नाका सारकें खाया शिस्तीन खायात ओके सो जाल्लें आसा रोज कुकीज केले आनी इतले लेट बसून केले न्ही आमी इतले टायर्ड की दिसूंक ना म्हाका कारां बरी दिसलें म्हणजे हांवें थंय रावन केलें न्ही पांय दुखपा लागले आनी हांगा सुशेगाद खुर्चेर बसून केलें हांवें इंडक्शन दवरलें आनी केलें हांवें सो जालें पुरो आतां आमकां इतलेंच ओके सो हें 4 कप मैदाचे रोज कुकीज 2 कप हांवें तुमकां स्टार्टींग दाखयलें मागीर हांवें परत केलें 2 कपाचे सो हें 4 कप मैदाचे रोज कुकीज आसा ओके सो जालें तर फाल्यां पळयता फाल्यां चिंतलां कितें करपाचें तें तुमकां फाल्यां कळटलें प्लॅन केला कितें करपाचें आनी कितें करता हांव इजी आहा तें ताका लागून ओके सो आनी कांय ना आनी थोड्या वेळान व्लॉग एंड करता ओके चला सो आयचे रोज कुकीज कशें आसलेले कमेंट करा खंय कितें चुकलें बी जाल्यार म्हाका कमेंट करा ओके आनी फायनली श्रीनाथान स्टार घातलें सो तर लायटींग उरला घालपाचें फाल्यां घालता बाबा आलो स्टार घातला दाखयता तुमकां स्टार घातला आयज हे पळयात जस्ट आयजूच ताणें घातला स्टार आतां लायटींग उरला स्टार लायटींग ए राव रे फाल्यां घालता खंय चला खूब टायर्ड जालें नांव बीन कांय घेयना ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर